रिचा भाव भयणीनो, शतपती आनी चाकोर आनीक भावार्थी आनी अन भावार्थी आनी पयली पवित्र सभा आनी जेजू जायत्यो वस्तू आयज आमी नियाळपा सारक्यो आसात. तातूंतल्यो आयज खेरीत भाशेन ह्या शतपतीचेर इल्लीशी नदर मारुया. आनी शतपतीचेर म्हणटा तेन्ना भावार्थी जे आसात तांचेर आमी नदर मारुया. आमी मिसाचे भेटेन जेन्ना भाग घेता तेन्ना क्रिस्त प्रसाद घेवचे आदीं ही उतरां आमी म्हणटा जीं ह्या शतपतीन म्हणलेलीं. तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. हींच उतरां मिसाचे भेटेन ह्या उतरांक जागो मेळ्ळा. शतपती जो आसलो तो अन भावार्थी. तें जाल्यार तो वावर करतालो तो रोमकारां पासत. आनी रोमकार म्हणटात ते रोमाचो सरकार आमी जाणा, तांचेर घुरी घालून तांचेर आपणाचें राज चलोवपाक भायले कोण आयलोले ते तांचे पासत हो शतपती वावर करतालो. पूण हो शतपती आपलो भावार्थ दाखयता. जेन्ना ताका जेजूची खबर कळ्ळी तेन्ना आपल्या चाकराक जेजूच्यान बरो करूंक जाता हें ताणें मानून घेतलें. आनी जेन्ना जेजूच्यान ताका बरो करूंक जाता हें तो जाणा जालो, आपूण जुदेव न्हय, जेजू जुदेव आनी ताचेशी वचपाक आपणाक फावना हेंय ताणें मानून घेतलें. देखून जे जुदेव आसलेले, ताका घडये लागीं आसलेले वा ताका बरें करताले, तांचे लागीं ताणें मागलें, म्हज्या नांवान वचून तुमी जेजूक सांगात म्हज्या चाकरा पासत ही विनंती करपाक. हीं उतरां आमी आयकल्या. ते ताचेशी आयले आनी ह्या मनशाक हो उपकार कर म्हूण सांगलो. उपकार कर म्हूण जेजू लागीं मागपाचें कारणूय सांगलें. तो बरो मनीस, तो आमचे परजेचो मोग करता. ताणें आमकां देव मंदीर बांदून दिलां. हें सगळें ताणें बरें केलां आसा तें जेजूक ताणें सांगलें. आनी जेजू ताचेशी जेन्ना वेतालो तेन्ना वाटेर मातशें चेंज जालें. आनीक आपल्या इश्टांक ताणें धाडलें सांगपाक, तूं म्हज्या घरा येवपाक म्हाका फावना. नाका आसलो काय ह्या मनशाक जेजू आपल्या घरांत आयिल्लो. बो करून आमी जेन्ना अन भावार्थ्यांच्या घरान वेता जे क्रिस्ती भावार्थी न्हय तांच्या घरान वेता. आतां ह्या दिसांनी जेन्ना गणेश चतुर्थी जाल्या तेन्ना आमचे मदली आमी जायतीं जाणां आमच्या ह्या हिंदू भावा भयणांक आमी भेट केल्या. आमचे यादनीक पासून जायते जाण आपले परजेक घेवन तांच्या घरांनी भेट करपाक गेल्यात. थोड्यांनी तांकां वेगळे तरेन पळयल्यात आनी दुसऱ्यां चित्रूय बीन दिलां. पूण आयज आमी पळयता जेजू हो भावार्थ ताचो मानून घेता. जेन्ना तो म्हणटा तूं म्हज्या घराक येवंक म्हाका फावना, तेन्ना आमच्यान समजूंक जाता हो शतपती जो आसलो तो जुदेवाचो कायदो घडये शिकलेलो, वो तांच्यो रिती समजून घेतलेलो मनीस. आनी जुदेव कसो जेजूच्यान आपल्या अन भावार्थी घरान भितर सरूंक जायना हें समजून घेतलेलो मनीस म्हण आमकां कळून येता. आनी देखूनच ताणें जेजूक सांगलें, तूं म्हज्या घराक येवंक, म्हज्या अन भावार्थी घरा येवंक म्हाका फावना. पूण तरी आसतना जेजू तांगेर वेतालो. जेजून ही उतरां जेन्ना आयकलीं, ही खालतिकाय ताची आयकली की हांव कोणाच्या तरी खाला आसा, म्हज्या खाला मनीस आसात, ते एक उतराचेर चलतात. वच म्हणल्यार वेतात, यो म्हणल्यार येतात, उमकें कर म्हणल्यार करतात. जाल्यार तूं जरी तर एक उतर उलयत जाल्यार सगळें घडो येता. तुजें एक उतर आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तुजें एक उतर म्हज्या घराक तारण मेळटलें. तुजें एक उतर आनी सगळें बदलतलें. विस्वास जेजूचेर. जरूय तो भावार्थी न्हय पूण आख्खो खरो भावार्थ जेजूचेर आसा. आनी देखूनच जेजूनय म्हणलें, हाच्याहून व्हडलो भावार्थ, असलो भावार्थ म्हाका इस्रायेलान पासून मेळूंक ना. जे कोण भावार्थी म्हणलेले आसात तांचे सवे पासून मेळूंक ना. पूण हो अन भावार्थी जाका आमी म्हणटा ताचे सवे हो भावार्थ ताका मेळ्ळो. तोखणाय केली त्या भावार्थाची. आनी जेजून हो उपकार जो ताका जाय आसलो, आपणा पासत न्हय पूण आपल्या चाकरा पासत तो उपकार ताका केलो. ताचो चाकर बरो जालो. भाव भयणीनो, आमच्या जिविताक एक ल्हानसो नियाळ करतले जाल्यार आयज आमी क्रिस्ती भावार्थी कशीं, आमचो भावार्थ खंय आसा, आमी कितलो भावार्थ आमच्या सोमिया जेजूचेर दवरता. वो जायते पावटी आमचो भावार्थ जे दुसऱ्यांक दिश्टी पडला, जे कोण क्रिस्तांव न्हय, तांणी जायते पावटी आपलो भावार्थ आमच्या सोमिया सभेन दाखयल्लो आसा.
आपणाच्यो रिती ते करतात, आपणाच्या धर्मान गुल्ल जाल्ले आसात खरे, तरी आसतना जेजूचेर विस्वास दवरतात, ते आमकां जायते जाण मेळटात. हाच्या पयल्या वाचपान भाव भयणीनो, भाग्यून पावलू तिडकेता असो दिसता. कोरिंतकारांक चीट बरोवन हे कोरिंतकार जे आसात तांचेर तो तिडक काडटा. आनी तिडक कसली? तिडक ही तुमकां सगळें शिकयलां, एकचारान जिवपाक शिकयलां, मोगान जिवपाक शिकयलां, क्रिस्ताची शिकवण तुमकां दिल्या, तुमी ती मानून घेतल्या, पूण तुमच्या जिविताची चाल क्रिस्ती जिविताची चाल न्हय. जेवणाक येता तेन्ना पासून, बाराबर मागण्याक मेळटा तेन्ना पासून तुमी एक एकलो आपआपणाचें चिंततात. तुमचे मदें फरक आसा, डिस्क्रिमिनेशन आसा, वेगळोचार आसा. ह्या पासत कोण कोण येता, आपणाक जाय तेन्ना जेयता वयता, आपणाक जाय तेन्ना पिता वयता, फाटल्यान कोण येवपाचो आसा तांचे आनी चिंतिना. आनी ह्या पासत भाग्यून पावलू तांचेर तिडकेता. कित्याक इतलें शिकोवनूय हे भावार्थी मनीस आसात, ते आपल्या भावार्थ जेवपाक फाटीं उरले. तर आयज आमचेर नदर मारीत जाल्यार बो करून आमी क्रिस्ती भावार्थी कशीं, आमी सगळें शिकल्या, आमी दोतोन शिकता, आमी पवित्र पुस्तक वाचता, आयकता, सेर्मांव आयकता. वेगवेगळ्या जिविताच्या भागान जेन्ना आमी मुखार चडटा तेन्ना आमकां शिकवण मेळटा. आमकां दोतोनीची शिकवण मेळटा. कुमन्यांव घेतना, क्रिज्म घेतना परतून दोतोन आमी शिकता, तयारी करता. लग्न जावपाक वता तेन्नाय आमी शिकवण घेता. आनी इतली सगळी शिकवण घेवनूय आमचें जिवीत आयज दुसऱ्यांक जेजू दिता तसलें जालां काय आमी क्रिस्ती भावार्थी कशीं? हो फकत आमी आजून पासून फरक करपाकूच उरलेलीं आसा. वेगळोचार, आमचेच मदें वेगळोचार, दुसऱ्या धर्मा मदें आमचे वेगळोचार, आमच्याच मनान जे व्हडलीं व्हडलीं चिंतनां आसात वा आमी जायते फावटी आमचेंच व्हडलें समजता, तातूंत आमी दुसऱ्यांक किकोन केल्यात काय? तर असल्या संदर्भान भाव भयणीनो समजून घेया, जेजू सगळ्यां पासत आयला, सगळ्यांक सोडवण दिवंक. आनी सगळ्यांक सोडवण दिवंक आयला तेन्ना तो सगळ्यांगेर वचपाक तयार आसा. ह्या शोधपतीगेर वचपाक तो तयार आसलो. जरी तर तो शोधपती जाणा आसलो की जेजूच्यान आयज म्हज्या घरान भितर येवंक जायना, जाल्यार जेजूय जाणा आसलो म्हज्यान आयज ताच्या घरान वचूंक जायना म्हूण. तरी आसतना तो तांगेर वेतालो. जाल्यार जेजू जरी तर आमी दुसऱ्यांक दिलो जाल्यार भाव भयणीनो तो तांकां मेळूंक शकता. बो करून जी कोण दोतोन नको, जी पवित्र पुस्तक नको, जेजूची खबर जांकां आजून मेळूंक ना, तांकां मेळूंक शकता जेन्ना आमी जेजू तांकां दिता. तरी कृपा आमकां मागुया. जेजू आमकां ही देणी दिता तेच भाशेन, आनी जेजू आमकां सोडयता तेच भाशेन संवसाराच्या सगळ्या मनशां पासत आयला, सगळ्यांक तो सोडयता, सगळ्यांक देण्यांनी भरता. ह्याच जेजूक घेवंक आमी तयार जावया.